बुधवारा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाची बसका झाली. तातूंत 8 प्रोजेक्टूय पास केले. मात कायद्यान ही बसका बेकायदेशीर. आयपीबीच्या नेमाप्रमाण बोर्डाची बसका चेअरमॅनानूच चेअर करपाची आसता. मुख्यमंत्री पर्रीकर बोर्डाचो एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन आसा. पर्रीकराच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेरूय दाखयली पळय. बसकेची खरी परिस्थिती पळयात कितें ती. आयपीबीची बसका 3 वरांचेर मंत्रालयान कॉन्फरन्स हॉलांत जावपाची आशिल्ली. अकस्मात ती अर्द्या वराच्या नोटीसीचेर आल्तीन आयटी हबान शिफ्ट केली. मिटिंगेक नित्याक येवपी वेगवेगळ्या खात्याच्या स्टाफाकूय येवंक नाका म्हूण सांगलें. जायतेच मुखेल अधिकारी बसकेक एकलोच मंत्री बसकेक पावलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाणे पर्रीकराचें व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जावंकूच ना. हॉलांत आशिल्ल्या स्क्रिनीचेर प्रकल्पाचे डिटेल दाखयताले पर्रीकर न्ही. पर्रीकर बसकेक नासतना 8 प्रकल्प बोर्डान भायले भायर पास केले. आनी अजेंडाचे लाटंबारसे दिवचले बियर फॅक्टरीचो धरून 13 प्रस्ताव. 3.5 ते 8.5 वरां मेरेन सुमार 5 वरां आयपीबीची बसका चल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकर सद्याच्या परिस्थितीत 5 वरां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाक शकता काय म्हूण एक मोठो प्रस्न. आयपीबीची बसका मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान घेता म्हूण सांगता. राज्याची कितलीशीच कामां फायनान्स कॅबिनेट बसकेक लागून आडकल्यात. मुख्यमंत्री पर्रीकर त्योय गजाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान कित्याक करूं शकना. कॅबिनेट रिव्ह्यू बसका घेवंक कॅबिनेट मंत्र्यांक एकदांच म्हूर्त मेळ्ळो. आयपीबी भशेन मुख्यमंत्र्याचो व्हिडिओ घेवन बाकीची कामां कित्याक जायनात. बसकेक मुख्यमंत्री ना तो ना. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेरूय आडक्यांचे घोडके तितल्यार ना. मिटिंगेक पास जाल्ले निर्णयाचे मिनिट्स खंय मुख्यमंत्र्या कडेन सय करपाक वतले. तो मेरेन त्या निर्णयांक कायदेशीर वालोर झिरो. भरतान श्रीरामाच्यो पादुका सिंहासनाचेर दवरून राज्य चलयल्लें. मात हांगा पादुका सोडाच, आयपीबी बोर्ड जो कोट्यांनी रुपयांचे प्रोजेक्ट राज्या खातीर एप्रूव करता, त्या मिटिंगेक मुख्यमंत्र्याची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्लें काय ना हें सुद्दां कोण कन्फर्म करपाक तयार ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकारा वांगडा अलौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.